येवकार, हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक हेडलायन्स. पेडण्या केरी 4 युवा युवती दर्या ल्हारांचे भकीक. कांदोळी आणि म्हापशेच्यान तरणाट्यांचो पंगड गेल्लो भोंवडेर. सेल्फी काडटना दर्या ल्हारांनी घेतलो घात. वाडेवास्को राष्ट्रोळी ब्राह्मण देवस्थानाचो वर्धापन दीस उमेदीन. भजन, नाटक, नाच आणि विविध सांस्कृतिक कार्यावळींचो शिवर. आयज पातूळ येता सुके हवामान. वाडटा ह्युमिनिटी. रातचे थीर जातले हवामान. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. रस्त्याक घेवन बाना बेतला. थळावे आणि भाटकारामदी कोफूसांव जाला. हे कोफूसांव सद्याक थळावी पंचायत आणि PWD मेरेन पावला. जाणा जावन घेवया पुराय खबर. हांगा नुस्तेकार पारंपारीक नुस्ते धरपाचो वेवसाय करतात. अचकीत भाटकारान तांचे सुवातीचेर नीस घालपाक फोंड खणले. वादा उपरांत कळ्ळें भाटकारान खंय थळाव्यांक 3 मिटराचोच रस्तो दिल्लो. तांणी चड वापरला. थळावे म्हणटात, आमकां ही सुवात कॅप्टन ऑफ पोर्टान बांदून दिल्ली. PWDन रस्तो करून दिल्लो. आदी आयकुया थळाव्यांक. आम्ही आता त्याच्या वरतून जमीन घेतला. फ्रांसीस कायरो तो जमीन कित्याक घेतली, आम्ही एक लोकल फिशरमॅन, ताका लागून आम्ही हांगार जमीन घेतली. आणि जेन्ना जमीन घेतली तेन्ना आम्ही भाटकाराक विचारले की आमची लोकल फिशरमॅन आमकां हांगा रिवर सालात वचोंकूच जाय, तेन्ना आमकां खंयच्या वाटेन वचप. आमी तेणी मागीर आमकां दाखयली, पळय हांगा तुमकां पोर्तुगालासून बंदर आसा म्हणून सांगला. हय, म्हणटकच हांगासूनच आमी वयता येता ह्या आमच्या हांगा चालूच आहा. भाटकारान सांगलें तुमकां कोणूच प्रॉब्लेम करूचो ना. एक टायमार हो मार्कुसान सांगलें की हे सगळें आपूण घेतला म्हणून. तेज्या वाटेन आमी एक टायमार केस करून घेवन तेजे मोकळी जाले. आतां भाटकाराचो चेडो आयलो. जितले आमकां भाटकारान बरें केल्लें न्हू तशी चेडो वागोंक ना. चेडो चड दादागिरी करूंक लागलो. आनी हे पळय आतां तेणी सगळी पब्लीक प्लेसीचेर सगळें फोंड मारून दवरला. कित्याक पोल लावपाक आनी तेज्या उपरांत तेजी ती वायरींग लावपाक तें सगळें हाडलेलें तेणी हांगा. मागीर आमी हांगा मातशें वाद जाले. वाद जावन मागीर पुलीस स्टेशनार पावले. पुलीस स्टेशनार तेणी म्हाका थंय ओडून येला पुलीस स्टेशनार. मागीर ती हांव वचून घेवन मागीर ती डिस्कशन जालें आनी तेणी मागीर लास्ट कॉम्प्रोमायज केला. आनी लास्ट मागीर तो हांगासून पोल घेवन गेला, पूण पब्लीक प्लेस पिड्यार करून गेला. प्रॉब्लेम म्हटल्यार एक 25-30 वर्सां जाल्ली. हांगा डांबर घातलेलो आनी खुबशे फिशरमॅन वेव्हार करता हांगा. आतां तो येता आनी म्हणपाक आपल्याची प्रॉपर्टी म्हणून खड्डे मारून पोल घालपाची तयारी. आनीक तरी आसतना लोकांनी तेका विचारलें कितें करता, कारण आपली प्रॉपर्टी म्हणटा तो. फिशरमॅन खंय वयतले? फिशरमॅन म्हळ्यार हांगा वड्यार वयता येता, ताका चडपाक वचून हेच्यानी बंद करून दवरली. म्हाका सांग आतां फिशरमॅनाचो व्यू कितें? हे कोणी बांदून दिल्ले पयलीं? हे कॅप्टन ऑफ पोर्टान बांदून दिल्लेले आनी हे PWDन रोड केल्लो. रिटर्न वॉल बांधलेले. ती आतां मातशी भायर दिसल्या म्हणून हो म्हणटा आपली लुगार म्हणटा, कोण भाटकार म्हणटा. त्यांनी सोडलेली तितली आमची पयलींच्या पुर्वजांनी ही मातशी भायर घेतलेली लुगार. आतां तो आपली म्हणटा. सो हेजेर आज कितें जालां? हेजेर कितें जालां? हेजेर आतां जाला म्हणजे सगळे आमी एकठांय जाले आनी भुरगे बिगे हांगा खेळटा आनी तांकां मातशे त्रास जाता. आमी मातशें एक्शन घेतलें. जालें पोल घालून तो तरी कितें मारपाक सोदतालो दिसता. PWD रस्तो खणप म्हणल्यार सारकें जालें. आनी हांगा फिशरमॅन पळय व्हडे वय आहा न्ही, ती व्हडे आहा पळय हांगा ते तेमकां एक हें जाय राब बंदर जाय. राब बंदर बांदून दिवपाचो गव्हर्मेंटान व्हड्यांक लागून. हे खणला तेव्हा सारकें ना न्हू. आणि आता आयकुया जमीनदाराचे म्हणणे. तो म्हणटा आपणे पंचायत आणि PWD कागाळ पावयल्या. तांणी डिमार्केशन करून फक्त 3 मिटरांचो रस्तो दिवचो खंय. आयकयात एल्टन कायरोक. रोड आम्ही दिल्लो 3 मीटर. आम्ही रोड आख्या भाटाक दिल्लो 3 मीटर. तेमी आमचे परमिशन नासतना तो आता केला 7 मीटर. सो आमचे कितें म्हणणे आहा की पहिले आम्ही 3 मीटर दिला तर 3 मीटर उजा करा न्ही. 7 मीटर केला विदाउट परमिशन आणि आता म्हणटा तुम्ही सगळोच रोड म्हणून. अशें जाल्ले भाटकारान 3 मीटर दिल्लो तो 7 मीटर विदाउट परमिशन भाटकाराक मानूच ना जालो न्ही. म्हणल्यार
3 7 जावपाक जायना तेच्या लागून आमी आतां आमची कंप्लेनी घातल्या पंचायताकूय घाता आनी आमचे PWDकूय घातल्या की येवन तुमचे डिमार्केट करा म्हणून पयलो दिल्लो तिल्लोच रोड दवरपाचो म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि भक्तीपय बाळगी. पेडण्याकेरी दर्यावेळेर आयतारा कानोळी आणि म्हापशेच्यान 23 जाणांचो पंगड भोंवडेर गेल्लो. तेतूंतले 4 जाण सेल्फी काडटना दर्याच्या ल्हारा वांगडा व्हांवून गेले. 4 जाणां मदीं 2 चलयो आणि 2 चले आसात. दोगांची कुडी काल जाल्यार दोगांची कुडी आयज मेळ्ळ्यात. सेल्फी कितल्यो म्हारग पडू शकता आणि ही सेल्फी कितली बरी सेल्फी कितली वायट हे जर पळोवंक शकता तुमी जाल्यार कालचो केरीचो एक्सिडंट केरी पेडण्या बिचार जो एक्सिडंट जाल्लो तो पळयल्यार म्हाका दिसता सेल्फी काडप न काडप आनी खंय काडप आनी कितल्यो काडप आनी कश्यो काडप आनी जे बोर्ड लायलेले आसता तेजें पालन न करप आनी निग्लेक्टेड सगळे गजाली करप कितल्यो आंगार तोलू शकता. हेचो इन्सिडंट जो काल केरी पेडण्या जो जाल्लो आसा तेतूर 4 भुरगीं जवळ जवळ 14 to 24 इयर्साची 4 भुरगीं लागीं काल जो इन्सिडंट जाला तेतूर आपलो जीव वगडान बसलेली आसा. तातूंत काल वकीर अली 24 वर्साचो भुरगो आणि सबीना खातीर काल मेळ्ळी आणि 2 बॉडी राती मेळ्ळ्यो आणि 2 बॉडी आयज सकाळी जे तबस्सुम खतू आणि मोहम्मद अली हे तबस्सुम खतू 14 वर्साचे आणि मोहम्मद अली 18 वर्साचे ओर्दा कांदोलीची ही भुरगीं काल 23 जाणांचो ग्रूप केरी पेडणे हांगा न्हांवपाक येयल्ली मजा करपाक येयल्ली. पण मजा करप ही म्हाका दिसता बोट थंयसले पळयल्या मजा नाका कशी दिसता पूण त्या बोट कोणूच फॉलो करिना. थंय सेल्फी काडपाक गेले 23 जाणांचो ग्रूप थंय येयल्लो तातूंतली 4 जाणां ही ड्रावनींग जाल्लेली आसा आनी व्हडलो इन्सिडंट हो केरी गांवांत जाल्लो आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समृता खणगांवकार आणि संगीता ओली. ढवळी फोंडेचे लोकविश्वास प्रतिष्ठान दर वर्सा नारायण आठवलेची यादीन पत्रकार पुरस्कार भेटयता. अंदू नारायण आठवले स्मृती पत्रकारिता पुरस्कार पर्यावरण मोगी आणि पत्रकार अभिजीत घोरपडेक जाहीर जाला. 28 तारखेक ढवळेचे शाळेत जातले कार्यावळीत मानेस्त हस्तुकी अभिजीत घोरपडेक तो भेटयतले. लोकविश्वास प्रतिष्ठान तर्फे तुमच्या सगळ्यांचे मनपासून स्वागत. प्रतिष्ठानच्या वेगवेगळ्या उपक्रमाक प्रिंट मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियान आजपर्यंत आमकां अत्यंत मोलाचें सहकार्य जाता. असोच एक वर्साचो परंतु एक मानाचो असो एक आमचो प्रोग्राम जाता जो ह्या संस्थेक अत्यंत एक खंयच्या तरी एका वेगळ्या दर्जाचेर व्हरता अशा एका प्रोग्रामाची अनाउन्समेंट करपाक तुमकां हांगा आपयल्या तुमी उपस्थित जाल्या बद्दल मनपूर्वक जाता. लोकविश्वास प्रतिष्ठान ही संस्था एका पत्रकारान सुरू केल्ली हाची पूर्ण कल्पना तुमकां आसा. लोकविश्वास प्रतिष्ठानचे संस्थापक आणि खंडार पत्रकार श्री नारायण आठवले आणि 1981 ही संस्था सुरू केली. त्या संस्थेन आज 41 वर्सांचो प्रवास पूर्ण 42 वर्सांचो प्रवास पूर्णत्वाकडे पावल्या ऑगस्टांत. अशा वेळार ज्या व्यक्तीन आपल्या एकंदरीत विचाराचो एकंदरीत आपल्या कडेन आशिल्ल्या मिडियाचो एक सत्कारणे कामा खातीर तो उपयोग केलो आणि त्यातल्यान एक गोंय म्हणून म्हणजे एका संपूर्ण भारत जगात एक खंय तरी मानवतावादी काम जावंक शकता आणि जे गरज आशिल्ली त्याची गव्हर्नमेंट राविल्ल्याची आमी गोंयकारांनी फुडें ती त्याच तोला मनान फुडें वचपाचे प्रयत्न केलो आणि ताका जे कितें यश आयलें हें सगळें खरें म्हणटालें पयलीं म्हणल्यार लोकांनीच एक प्रकारचें उठून दिल्लें काम. अशा वेळार आठवड्याची याद करप ही संस्थेची अत्यंत काळाची गरज. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर, कृष्णा नायक आणि संगीता ओली. घेऊ एक ल्हानसो विसव.
विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वाडे वास्कोच्या राष्ट्रोळी ब्राह्मण संस्थानान आपलो 17वो वर्धापन दीस विविध कार्यावळी सयत मनयलो. शुक्रारा 21 एप्रिलाक सुरू जाल्लो हो उत्सव काल आयतारा 23 वेर सोंपलो. महापुजा, भजन, नाटक, नाच आनी हेर कार्यावळींचो लोकांनी आस्वाद घेतलो. पळयात काय खीण. आणि तुला काय करावं वाटतंय? मला लग्न करावं वाटतंय. अरे थोडा मला परंतु आय लव्ह यू परंतु दोन तुकडे इकडे मागे 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 ना तरी ती मला किचपटाचं म्हणत असते. असं बोलून तुम्ही मला आम्हीच टाकू नका. म्हणजे जे प्रेम असं सहजच मिळत नसतं. त्याच्यासाठी खूप कष्ट करावे लागतात. लंगडो काका लंगडू कुठे आहे? अरे काय तू सलाम थांबते काय शिपाई आहे? नाही माझा पिओ आहे तो पिओ. तुझा पिए आहे मी. माय कार्ड लवकर काढ. आज दामले काका लाईट बंद कर मोडून देते का? राम 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 हे मुंजी तू काय माझा चेहरा बघत राहणार? मुंजीचे मुंजे दगडूची एंट्री आहे. सगळ्यांना कळलं पाहिजे. जोरात वाजव. गोवा 365 खातीर शिवानी सांगेलकार, श्वेता गांवकार आनी निखिल जल्मी. गुजरातात जावपी 6व्या नॅशनल इंडियन वुमन्स लीग फुटबॉल चॅम्पियनशिपात वास्कोचो चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लब पयलेच खेपे गोंयचें प्रतिनिधित्व करतलो. 26 एप्रिला सावन सुरू जावपी ह्या खेळांत बायलांचो पंगड IWLात पात्र थारलो. मडगांव पत्रकार परिशदेंतल्यान CEO वालंका आलेमावान सविस्तर म्हायती दिल्या. आयकात. So the IWL kickstarts on the 26th of this month. There are 16 teams which are participating, and thank you to each and every player of Goa who helped Churchill Brothers to win the state league with the coach, of course, Girija, and all of them, the officials and the team, because of which we are participating today in IWL. It's a matter of pride for me to say that we have 12 Goans in our squad.
And for me, I have learned it from my father always, that first you have to give a platform to our community, and I'm blessed and thank you Almighty for the same. But at the same time, we have other states also who are girls from other states who are participating in Churchill Brothers, and I hope and fingers crossed that we put up a great show and play well and do well for the IWL, because end of the day I'm only the CEO of the club, but on the pitch it's all they and the officials. It's a very competitive IWL, but end of the day it is teamwork from the entire team. It's not easy to get involved with all the players or stay compact, or you can say stay united. But this team, I feel like everyone is united, everyone talks to each other, they want to stay with each other, even you can see that on the field, off the field. So I think that will take us a long way in our league. So we are just hoping for the best, and yes, our coaches have helped us a lot, like the trainings, the sweat that we have put, and I'm sure it will give us that boost and we will reach to top 4. At least we are rooting for that. We want to be there, and we all are confident that we will get there. Players from different part of the country, and it's going to be a good team. I believe, and I believe in my players, because they have, every state have their own style of play, and when they get together we get to understand different the way each state has their style. We understand how they play, we try to learn something, also they try to learn something from us, and I try to gel them. I have tried to gel them up, and I believe they will put up a good show, and obviously we're going to give 100% to qualify, and also to come to at least top 3 level. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आणि मनीषा जाधव. आयज हवामान सुकें उरतलें. चडशा सुवातांनी तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जावं येता. ह्युमिडिटी वाडत आसा, देखून तापमान 40 डिग्रीच्या लागसार जाणवतलें. आयज रातचें हवामान मातशें बरें उरूं येता. उणें तापमान 25 मेरेन पावतलें. बोट धन्यांक हवामानाची शिटकावणी ना. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.